Amos Matalo Chapter 1 Amosachem utor. To तेकवाच्या गवळ्या मदलो एकलो उजिया जुडाचो राजा आनी जेरोबोआम जोआसाचो पूत इस्रायलाचो राजा. हांच्या काळार 2 वर्सां भुंयकांप जावचे पयलीं इस्रायला विशीं ताणें घेतलोलीं दर्शनां. प्रस्तावना. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पोर सियोना थावन आरोडटा आनी जेरुजल्या थावन आपलो ताळो आयकोसो कोत्ता. गवळ्यांचीं चोरवां मैदानां दूख कोत्तात आनी कार्मेलाचो मुकूट सुकून वेता. 1. भोवतणच्या राष्ट्रांची आनी खुद इस्रायलाची मनसुबी. दमास्क. सर्वेस्पोर अशें सांगता. दमास्काच्या 3 ना 4 म्हणटां खुणा खातीर हांवें म्हजो थाराव घेतला. तो हांव आनीक बदलचो ना. लोखंडाची मोळणें पेटणी घेवन तांणी गिलियादाक माडयलो देखून बेन हादादाचे राजवाडे लासून उडोवंक हाजायेलाच्या घराण्याचेर हांव उजो धाडटलों. दमास्काच्या दारवंट्याचे आडंबे हांव मोडून उडयतलों. बिकात आवेनांत रावतल्यांचो आनी बेत एदानांत रावत चलयतल्यांचो हांव नाश कोत्तलों. आनी आरामाचो लोक कित्याक निर्वाशीत जावन वेतलो, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर. गाजा आनी फिलिस्तिया. सर्वेस्पोर अशें सांगता. गाजाच्या 3 ना 4 म्हणटां खुणा खातीर हांवें म्हजो थाराव घेतला. तो हांव आनीक बदलचो ना. एदोमाचीं गुलामां कशीं आख्ख्या राष्ट्रांक तांणी निर्वाशीत करून व्हेलीं. तांचे राजवाडे लासून उडोवंक हांव गाजाच्या दुर्गांचेर उजो धाडटलों. आशदोरांत रावतल्यांचो आनी आस्केलोनांत राजवट चलयतल्यांचो हांव नाश कोत्तलों. फिलिस्तेवकारां मदलो निमाणो मनीस मरो पर्यंत हांव एक्रोना विरुद्ध म्हजो हात उबारतलों, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर. तीर आनी फेनेसिया. सर्वेस्पोर अशें सांगता. तिराच्या 3 ना 4 म्हणटां खुणा खातीर हांवें म्हजो थाराव घेतला. तो हांव आनीक बदलचो ना. आख्ख्या राष्ट्रांक तांणी कैदी केलीं आनी एदोमाक निर्वाशीत करून व्हेलीं. आनी आपल्या भाव बंदां कडेन केल्ल्या कराराचो उगडास धरूंक ना देखून तांचे राजवाडे लासून उडोवंक तिराचेर उजो धाडटलों, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर. एदोमाच्या 3 ना 4 म्हणटां खुणा खातीर हांवें म्हजो थाराव घेतला. तो हांव आनीक बदलचो ना. दोया काकूत सारकीच कुशीन धरून पोटांत राग थांबोनासतना पेरोवन आनी किंव चडोवंक दिवन ताणें आपल्या भावाक तलवारीन धुमालो दिलो. देखून बोजराचे राजवाडे लासून उडोवंक हांव तेमानाचेर उजो धाडटलों, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर. आमोनकारांच्या 3 ना 4 म्हणटां खुणा खातीर हांवें म्हजो थाराव घेतला. तो हांव आनीक बदलचो ना. आपल्योच शिमो वाडोवंक जिल्यादांत गुरवार बायलांचो कुसवो तांणी चिरून उगडापो केलो देखून तांचे राजवाडे लासून उडोवंक राब्बासाच्या दुर्गाक हांव उजो लायतलों. तेन्ना झुजाच्या काळार आयकूं येतात तसल्यो बोबोयेली मागतलीं. तो हो वादळ मोड उपरासला म्हूण दिसतलें आनी तांचो राजा परदेसांत वेतलो. तो आनी ताचे बराबर ताचे कुंवर, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर. देवाचें उतर.